विशीं अशें म्हणटा, जेजूचो कुरीस आमी मोगान वेगयता तेन्ना तो आपल्या बरोबर दूख हाडिना, पूण संतोष हाडटा, आमच्या सोडवणेचो संतोष. आयज आमी पवित्र खुर्साची परब मनयता आनी आमचो आयचो विशय जावन आसा भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे देखीन उमेदीन आनी मोगान मिसावाक खान मारुया. आयचे पयले वाचप भाग्यवान पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटीचो हो भाग जेजू क्रिस्ताचे देवपण उगडापें करता. हें गीत पयले क्रिस्तांवांनी उद्गारलोलें. बावाड पडगोट्टा जेजू मनीस जालो, ताका खुर्सार खिलायलो, तो मेलो, ताका निखिपिलो, पूण तो पुनर्जीवन जालो. खरेपणी तो देव आनी मनीस आसलो. जुवावान बरयलेले शुभ वर्तमानाच्या ह्या भागांत जेजू स्वर्गीच्या राजाची ओळख दिवन आपले देव स्वयंभाचो उल्लेख करता. तशेंच आमच्या 2 प्रांतांत तरणाट्यां पासत वावुरलेल्या डायसिजन यूथ सेंटर हाचो वावर उर्बेन फुडें वचूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगलीं उबी रावया आनी गायन करुया A26. सगलीं आमी एकठांय जावया. सगलीं आमी एकठांय जावया. सगलीं आमी लागीं सोया. दोनया देवा
बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या देव बापाची अरे आमच्या सोमया क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवी असू तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या इश्टानो जेजून आमकां एक वोट देणे दिला तें म्हणल्यार कुरीस. पाप साहेब फ्रांसीस कुर्सा विशीं अशें म्हणटा, जेजूचो कुरीस आमी मोगान वेंगोयता तेन्ना तो आपल्या बरोबर दूख हाडिना पूण संतोश हाडटा, आमच्या सोडवणेचो संतोश. कुरीस जी लोजेची कुणां आसली ती जेजून जोयताची कुणां कोत्ता. बागिवोन फ्रांसीस शावेरान आपल्या मिसावांक कुर्साक वेंग मारून सुरू केल्ले आनी आपल्या हातान कुरीस घेवन उमेदीन आनी मोगान जेजूच्या मिसावांक कान मारली. पूण आयज पासून जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमच्या देसांत आनी राज्यान जायत्यो आडकोळी आनी पिडापीड भोगच्यो पडटा. असल्या वेळार आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक, मिशनारांक आनी क्रिस्ती भाव भयणांक बागयोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन ह्या मिसावांक उमेदीन आनी मोगान कान मारूंक त्या जेजूची कृपा मागतना आमच्या 2 प्रांतांत तरणाट्यां पासत वावुरतेल्या डायसिजन यूथ सेंटर हाचो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मोगच्या बोबड्यादो आज आमी पवित्र खुर्साची परब मनयतना खुरीस जेजून आमकां येचोण एकल्याक दिल्लो आसा आनी हो खुरीस आमी ह्या संवसारांत 2 दिसाक जियेतना आपले खुरीस घेवन आमी जेजू बरोबर चलूंक सर्गीची वाट आमी दवरूंक जाय. आनी जितले आमी ह्या खुर्साक मोगान वेंड मागता आनी जेजू बरोबर उर्बेन वता तेन्ना ह्या खुर्सांतल्यान आमचें जोयत जाता. तर आज आमी ही परब खुर्साची परब करतना आमच्या 2 दिसाची जिवितांत येतले खुर्सांक मोगान वेंग मारूंक बापाचो आदार मागुया. आनी बायगून फ्रांसिसाचे भाशेन आमी उमेदीन आनी मोगान देवान जेजून दिल्ले मिसां फुडें व्हरूंक तेच आमकांय पवित्र आत्म्याचो उजवाड हे मिसांतल्यान मागून घेवया. तशें मागुया आयचे दिसाक आमची जायतीं भाव भयणां आपलो लग्नाचो जल्माचो दीस पाडटात. खेरीत भाशेन आमचो भाव जॉन रॉड्रिगीस ताचोय जल्माचो दीस. देवान तांकां सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक बरी भलायकी दिवंक तांच्या कुटुंबाचेर जावं वावराचेर जावं शिंकपाचेर देवाचो आशिर्वाद हे मिसांतल्यान आमी मागून घेवया. तशें मागुया जायते आमची भाव भयणां तरेतरेची कुड्यो आत्म्याची पिडापीड भोगतात. बापा ह्या आमच्या सगल्या पिडेस भाव भयण्यांक तुजो कुरपेचो हात लाय, ताका पिडयेंतली मेकळी कर, तांकां आदली भलायकी तशें ह्या आमच्या दुयेन भाव भयण्याची सेवा कुतेल्यांक दोतोरांक नर्सींक दुसरी आमची भाव भयणां ताचे खातीर वावरता तांकांय राख सांबाळ तांणी बरे भाशेन ह्या आमच्या दुयेन भाव भयण्याची सेवा करूंक ताकाय पवित्र आत्म्याचो उजवाड हे मिसांतल्यान मागून घेवया. आमच्या जोण एकल्या खातीर मागुया. देवाक दिन वासुया. देवान आमकां सोबीत नवो दीस दिला. आयच्या दिसाक देव आमकां जायत्या देण्यांनी भोगतलो. पयलीं सुवातेर ही पवित्र मिसाची भेटींतल्या आपल्या उतरांत पुताच्या उतरांतल्यान आपल्या पुताच्या मासा रोगतान आमकां तो पोसतलो. आमकां दिसपटो गिरास दितलो. आमकां वाटेर सांगात दितलो. आमचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या गोच्यांचेर आमच्या पोट देसांतल्या भाव भयणांचेर आमच्या पाप साहेबाचेर बीस साहेबांचेर पाद्री भावांचेर माद्री भयणीचेर सिमनारिसांचे मिशन बापाच्या हातांत घालुया. बापान आमकां सगल्यांक आयच्या दिसाक एक एक घडी ताच्या मोगान एकवटान शांतीन खुशालकाय सगलीं आमकां आयची देणी फाव करून मागून घेवया. युक्रेन रशिया इस्रायल पालिस्तीन थंयसर हें शांतीचें वातावरण बेगीनूच घडोवन हाड म्हूण बापा लागीं मागुया. आनी फावती परमेसाची भेटीन वांटो घेताना हे वेळार आमची पातकां ओळखून घेवन बापाची काकुतीक आमी उलो मारुया.
हांव पातकी सोर पोरवेदा देवा आनी तुमकां भाव भणिलो मोसो गुन्हे चारून सांगता मनान चिंतून तणान चारून वायट आदारून बरें सोडून अवसायची पातकां केल्यात ओमुसो प्रात ओमुसो प्रात ओमुसोडो प्रात ए पासोत बायग्यो सदांच आंकवार मरे सोगल्या देवदूताक आनी भोगताक आनी तुमकां भाव भणिलो मोचे खातीर आमच्या सरस्प्राव देवा लागीं नोती करात म्हणून प्रार्थून मागता सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाचे जिविताक पावोवंक आमेन. सोमिया काकुतकोर Sumia kakutkor, क्रिस्ता काकुतकोर Krista kakutkor, सोमिया काकुतकोर Sumia kakutkor. प्रार्थुया प्रितीच्या बापा मोडलेलो मनशाकूड उबारूंक तुज्या पुताक जोमनीतान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळ्यान इमपण भोगचें म्हूण ओगोणीत जानवरां मोगान तुवें थारायलें ओगूट ओळखून तुजो अप्रमीत मोग वाकाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मारलेल्या जेजूताय दिसान दीस ओदीक म्हूण आनी ताच्या सांगाताक तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव आमच्या सोमिया तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक Amen. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप भावां भयणीनो जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना पूण गुलामांचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो मनशा भाशेन जिवंक तेवून तो कालतो जालो मोरोपुऱ्यान आनी कुर्सार मोरोपुऱ्यान कालतो देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें ह्या पासत स्वर्गार संवसारांत आनी पाताळांत आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिवी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगळे रोचणेक परगडचें देवाचें उतोरें देवाचे जबाब गायनान जातलो सर्वेस पोरान केला ते कधीच विसरू नये सगळी म्हणूया सर्वेस पोरान केला ते कधीच विसरू नये म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे परजे हांव सांगून वेतां ताका कान दी ओपाऱ्यांनी खबर सांगता पुर्विले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता जबाब सर्वेस पोरान केला ते कधीच विसरू नये तो तांकां मार घालतालो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांत ताजेशी पोत्ततालीं तेन्ना
देव आपलें कळप म्हूण परमेस्पोर देव आपलो तारक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब पूण तोंड दामपुरतें परतें मात तें ताचें उलोवप, ताच्या वंटाची उतरां फटकिरी, ताका दिल्लें उतर काळजान ती सांबाळटाली. ताचे लागीं केल्ले कराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब पूण आपले व्हडे कणवाळयेन ताचे पातोक ताणें भुगशिलें आनी तांकां सोडयली. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध ताचेर सोडूंक दिलो ना. जबाब शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Hallelujah, 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 Hallelujah. सुमी जेजू क्रिस्त नमान वर्दन महिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सरवण केली. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. जुवावा पोरमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हणले, स्वर्गार्थावन देवलोल्या आनी स्वर्गार रावतोल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चोडूंक ना. जसो मोइजेसान अरण्यान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतोल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावंक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मान मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. क्रिस्ता सोवे म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एके पावटी एक धोनी, एक कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या कामगारांक असो प्रश्न करता, तुमी हें काम कित्याक करतात? आनी हें आयकून थोडे कामगार असो जबाब दितात की आमचें शिकोवप चड ना, आमच्या शिकोवपा प्रमाणे आमकां हेंच काम मेवता
आनी आमकांय दुसरें कांयच येयना म्हटल्यार आमकां हें काम करचें पडटा. दुसरे थोडेसान अशें म्हणटात की आमी हे पयशांक लागून करता. हें काम केलें ना जाल्यार आमकां पयशे मेळचे नात. आमच्यो ज्यो दुसऱ्यो गरजो आसान त्यो पयशा शिवाय आमी भागोवंक शकना. देखून आमकां पयशांची चड गरज आनी पयशांक लागून आमी हें काम करता. पूण भोव थोड्यांचो जबाब ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक, ह्या दोनयाक थोटाक करता. तो म्हटल्यार ते म्हणटात की आमकां ह्या कामान आवड, आमकां ह्या कामांत रूच जावन आसा आनी ह्या कामा वरवीं आमकां फावो केलेले ह्या गुणां वरवीं आनी शेगुणां वरवीं आमी दुसऱ्याचें काम शार्ती पावयता. आनी होच तांचो हुस्को, हीच तांची उमेद तांकां हें काम करूंक तयार करता. मोगाच्या भाव भयणींनो, जेजूच्या मोळ्यान वावुरतना आमचे हेठाय अशेंच घडटा काय? पयल्या जोम्या भाशेन आमकां हें काम ओझें कशें दिसता काय? कित्याक आमी फकत क्रिस्ती धर्मान जल्माक आयल्या म्हणून आमी हे मिसाव फुडें व्हरूंक सोदता काय? दुसऱ्या जोम्या भाशेन आमची गरजो दुसऱ्योच कितें आसात काय? वा आमी आपस्वार्थान हे मिसाव फुडें व्हरता काय? हें आमी चिंतूंक गरजेचें. कित्याक तिसरो जोमो जो जावन आसा उमेदीचो आनी मोगाचो, आनी त्याच उमेदीन आनी मोगान ते मिसाव फुडें व्हरतात. तेच भाशेन आमकांय जेजूचो उलो उमेदीन आनी मोगान मिसावाक खांद मारूंक. आयचे देवाचें उतर आयकलें जाल्यार आयची वाचपाय आमकां अशेंच कितेंशें सांगून दिवंक सोदतात. पयलें वाचप जावन आसा भाग्यवंत पावलूचे फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. ह्या वाचपान आमकां मेळटा जेजून कशे भाशेन आपले मिसाव फुडें व्हेले ते. जेजू देव जावनूय तो खालतो जालो, गुलामाचो आकार ताणें घेतलो आनी मनशा सोयंबान तो ह्या संवसारांत येलो. आमच्या मोगा पासत तो कुर्सार ओमकळ्ळो. उमेदीन ह्या संवसारान आसतना तो वावुरलो आनी हेच ते ताचे मिसाव खालतिकायेचे, मोगाचे आनी उमेदीचे. आनी हेच मिसाव आमकांय फुडें व्हरूंक ह्या शेगुणां वरवीं तो आमकां आपयता. आमकांय तो खालतिकाय, मोग आनी उमेद आपणावंक आपयता. आमी शुभ वर्तमानाचेर नदर मारली जाल्यार हें जावन आसा जुवांवाचें शुभ वर्तमान. आनी ह्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा की बापाची येवजण जाली की आमकां मनशांक सोडोवची. हे जावले मिसाव सोडोवणेचे. आनी हे जेजून आपल्या जिवितान आपणायले. आपल्या बापाचे मिसाव ताणें आपणायले आनी आमकां न्हय फकत पातकांत पडूंक, पूण ह्या पातकांतली आमकां सोडूंक तो ह्या संवसारांत आयलो. आमी आयकता मोजेसाच्या वेळार पितळेचो सोरोप उबारलेलो आनी जुदेव लोक ताका पळोवन बरे जातले. तशेंच जेजूय पवित्र कुर्सार ओमकळ्ळो आनी आमकां ताणें सोडून फावो केली. ताचे मिसाव जाले आमच्या सोडवणेचे, आमच्या मोगाचे, आनी ताकाच लागून तो आपलो जीव लेगून दिवंक पावलो. आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आमकां अशेंच कितेंशें पळोवंक मेळटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर व्हडा कुळान जल्मलो तो, पूण व्हडपणान रावूंक ना. ताणें खालतिकाय आपणायली. देवाच्या उतरा वरवीं ताणें जेजूचे मिसाव आपल्या जिवितान ओळखून घेयले. सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव हे ताणें ओळखून घेयले आनी आपले ओडपून सोडून खालती जावन तो जावं इंडिया, जावं जापान, जावं इंडोनेशिया अशा वाठारांत तो वावुरलो आनी आपलो जीव लेगून ताणें जोडयलो आनी तो मेलो. होच जालो ताचो मोग, ताची उमेद ह्या मिसावा वरवीं. आयज आमकांय उलो. आमी जोर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या देखीन हेच मिसाव उमेदीन आनी मोगान फुडें व्हरतले जाल्यार आमकां 3 पावंड्यांची चड गरज. पयलो पावंडो म्हटल्यार खालतिकायेन देवाचे मिसाव ओळखून घेवया. आमी क्रिस्तांवां कोरी, पूण आमी आमचे मिसाव आमच्या जिवितान ओळखून घेतला काय? आमकां दर एकल्याक मिसाव आसा मोगाचे, सोडवणेचे. आमी दुसऱ्यांक जेन्ना चुकता तेन्ना आमी तांकां सुदारूंक वेता काय? आमी दुसऱ्या वरवीं आमचो हुस्को
दाखयता काय हो दाखोवंक गरजेचो जेजू आमचे पासत मेलो तशें आमी दुसऱ्या पासत वावरूंक गरजेचें आनी न्हय फकत बेश्टे वावरूंक पूण उमेदीन आनी मोगान वावरूंक गरजेचें दुसरो पावंडो म्हटल्यार आमी मोगान मिसाव आपणावया हे मिसाव जेन्ना आमी दुसऱ्याचे म्हूण समजता तेन्ना आमी आमची उमेद आनी मोग घालूंक पावना कित्याक चडशे फावटी आमकां दिसता म्हाकाय दिसताले पयले हे मिसाव म्हटल्यार फकत पाद्री आनी माद्रींचे न्हय आमचे तांणीच ह्या मळ्यान जेजूच्या मळ्यान वावरूंक गरजेचें न्हय आमी कित्याक ही तांची जबाबदारी न्हय म्हजी जेन्ना आमी ते आपणायना तेन्ना आमी अशेंच कितेंचें चिंतूंक पावता आनी जेजूच्या मिसावांक कान मारूंक आमी चुकता देखून आमी हे मिसाव आमचे म्हूण ओळखून घेवंक जाय हे आमकां दर एकल्याक बावतिजमा वरवीं फावो जाल्लेले आसा आनी ताकाच लागून आमकां जोन एकल्याक उलो बावतिजमा वरवीं आमच्या बावतिजमा वरवीं ह्या जेजूच्या मिसावाक कान मारूंक आनी तिसरें म्हटल्यार आमी हे मिसाव आमच्या जिवितान उमेदीन जिवया आनी फुडें व्हरूंक वावरुया आनी हे फकत न्हय आमी मिसाव ओळखून घेवन वो ते आपणावन पूण आमच्या जिविताच्या देखी वरवीं आमी दाखोवन दिवया आमी खरी क्रिस्तांवां कशी जेजूच्या मळ्यान वावुरतली आमी वावराडी कशी आनी हे आमी करूंक आमकां उमेद आनी मोग आसूंक चड गरजेचो आमचे शेगूण आमकां देवान जायत्या गुणांनी आनी शेगुणांनी भरलेले आसात तर हे शेगूण आनी गूण आमी ताच्या मिसावांक वापरूंक गरजेचे आनी तो आमकां सदांच उलो करता हे आमचे गूण आनी शेगूण ताच्या मिसावांक आमी वापरूंक आमी तालेंताची वापर जायत्या जाणांनी आयकली आसतली हो आमकां जोन एकल्याक उलो आमचे गूण आनी शेगूण ताच्या मिसावाक कांद मारूंक होच जेजू थोड्याच वेळार ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्याच्या बदलणे वरवीं हाजीर जातलो तर ह्याच जेजू लागीं आमकां फावो ती कृपा मागून घेवया आनी ताच्या मिसावाक आमी उमेदीन कान मारूंक तयार जावया उबी रावया भारताची मागणी जेसून आमकां म्हणला मागात दारार मारात दार गोडटलें असलेंच पळपणां धरून हे वेळार आमची थोडीशी मागणी ह्या सुर्गीच्या बापा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या वावराक उमेदीन आनी मोगान खान मारूंक आनी ओदीक करून मागण्याचो तेंको ह्या वावराक दिवंक त्या जेजूची कृपा तांकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक विचून काडलेल्या पोरजेची सेवा निस्विमटपणान आनी उदरगतीच्या मनान करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा मिसावांच्या वाठारांनी वार कोत्तेल्या पाद्री माद्री आनी लौकीक मिशनरांनी जेजूच्या मिसावांचो वार करतना कश्टां आडकोळींक काळजीदारपणान आनी मोगान फुडो करूंक बापाचो सांगात तांकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमच्या दोन प्रांतांत तरणाट्याची आकारणी करूंक वावुरतल्या डायसिजन यूथ सेंटर हाचो वार सुफळ जावंक तशेंच ओदीक आनी ओदीक तरणाट्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा क्रिस्ती दोन परगटणेच्या वावरान
जायत्या गांवांनी क्रिस्ती धर्माक आड पिडापेट दिवपी कांय जोमे आसात. असल्या जोम्याच्या मनशाचें काडीच मोन बदलूंक जेजूची ओळख तांकां मेळूंक बापाची कृपा तांचेर मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी आमचे दोळे बंद करुया, हात सोडुया आनी आमच्यो काळजांतले आवंडे बापाक उक्ते करुया. बो मोगाल बापा, ह्या आमच्यो गोरसो आमी तुज्या मुखार दवरल्यात. तुजी खुशी जाल्यार तुका आमकां त्यो त्या वेळार आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Kotkotik kaza saiba, Victory kota duga. Kotkotik kaza saiba, Victory kota duga. Tuje Moga Jesu, ai sabci calza corida, tuja moga ludi olma, tuja moga ludi eta, kotkoti calza saima, victory. मोज्या भाव भयण्यांनो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तोच ते म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपले बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुडाक पातकाचे बोगसोणे जोडून घेतले. हे बलिदान आतां आमच्या हातांतले मांडून घे. सोर पातकांतली आमकां नितोड कर आनी व्हड पवित्रये आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी असू. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या रेवा, सोर काळांनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्सारच्या रुखार करून तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपसोलें, रुखांतान जिवीत उपसोचें. रुखां वरवीं देंवचार सोयतीवोन जालो, रुखा वरवीं ताचो बोस जावचो. ही तुजी मोगाची येवजण. देखून खुर्सार सोयतीवोन जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूतांचो आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वा काणटा. ताचे सांगातीक आमचे थाळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता.
खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन खोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोची. तीच पोरींचे वण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडली. तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही मोच्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कोराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वावरतले. हे मोच्या उगडासाक करात. बावाटाचो गोड पोरगो ठेवया. सोम्या जेजू आमी योवनो खाता आनी एकाचे इतले पियेता. इतले पावटी तूं होयो आयसो, आमी तुजे मोडोण पोरगोट्या. पापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पळोवचोनपणाचो आमी भोगतीपण उगडास कोत्ताव. हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनव जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगातीन तिचे पोती भाग्योन तुजे भाग्योन दोन दुतां आनी सर्व काडी तुका मानवाल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ते जेजू वरवीं, ते जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा.
आगोच्या भाव भुड्यांदो बायग्यून फ्रांसिस्कान आपणान दिल्लें मिसांव उमेदीन आनी मोगान फुडें व्हेलें. आज हो जेसूय आमकां जोण एकल्या दिल्लें मिसांव आमकांय उमेदीन आनी मोगान फुडें व्हरूंक आमकां आमचे लागीं मागता. तर हें फुडें व्हरूंक ते जेजू शिकल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार आमकां मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बोगशिताव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणणेक पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोया करून जिवितान सोवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा ज्यो क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान ओत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जे क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मोडले. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचेर भावाटाचेर दीस घाल. आमचे कुशे परमतिकात शांती दी आनी तूंच तिका एकोठान सांबाळ. सोची येताय रासोट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. उमेदीन आनी मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आणि खास आमची काकूची नोतम्याक तशी कुडीक बोला की नको. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या चोणाक आपोल्यातली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे चुरयेचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका चुकरान म्हाका भलायकी मेवतली. सोगली बसुया. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला. फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक दोन बाजू करून फुडें येवचें आनी कुमन्याव घेतल्या उपरांत तुमच्या जाग्यार तुमी वेचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive the Holy Communion. Others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलिसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. She
आमचे दोळे आमी दापूया ओगेपण सांबाळुया आमच्या काळजांत आमचो जेजू आयलोलो आसा हो जागो पवित्र जागो काळजांत आयलोल्या जेजूक अर्घां दिवया प्रार्थुया सोम्या जी क्रिस्ता खुर्सार कोट्टाणा तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगत्यान तुवें आमकां पोसल्यान आनी तुज्या कुर्सार्थान उपजलेल्या देवीक जिवान आमकां भोरल्यान तशें कुर्सा वरवीं वयवाक पुडोवचोनपणाक तुज्या संगाताक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालते खंय मागता जेजू तुजे येताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनांक मातशें बसुया आयज मिसाची भेट आमकां समोरंबल्या पाद्री सावियो वेगास आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या दियाक रॉजर डिसोजा हांकां आमी दिनवासता तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांकूय आमी दिनवासता
आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो तिसरो दीस. दिसपट्टी मिसाचो वेळ पयले मीस 6 वाजता, दुसरें 7:15, तिसरें 8:30 वाजता, चवथें 9:15 वाजता आनी निमणें मीस 11 वाजता. सांजेची 3:30 वाजता, दुसरें 5 वाजता आनी तिसरें मीस 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. येता त्या वर्साक बागयोन फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेची दाखोवणी आमी करतले. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तीन सकाळीं 6 ते 11:30 आनी सांजे 3 ते 5:30 वाजता वचूंक येता. फुलां बिठोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार व कंट्रोल रुमांत तुमी दिवचे. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून तुमी दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळयात. बागयोन फ्रांसीस शावेरेचे रॅलिकेचो उमाव घेतल्या उपरांत थंयसर आमचे दियाक भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून ते मागणें करूंक जाता. 29वेर पिडेस्तांचो दीस. ह्या दिसाक पिडेस्तांचेर आशिर्वाद आसतलो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पुदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद करून वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. नोवेनाचे मागणे आमी सगळीं सांगाताक म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन तूं मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच मसत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वखणटा. आमेन. Bantu